एक वायनर बिल्डर म्हणून आसा त्याने हांगा एक 51 विलाचे प्रोजेक्ट काढलो आणि खंयचेच लायसन त्याने घेतले ना, हेल्थाचे घेतले ना, जावं पोल्युशन बोर्डाचे घेतले ना, तर कोणाचेच लायसन टुरिझमाचे सुद्धा घेऊ ना. आणि त्याने बिझनेस स्टार्ट केले आणि त्याने STP घातली ना, कांयच केलं ना सिवेज प्रॉजेक्टा. आणि सगळे उदक त्याने भायर सोडले 2019 आणि जेन्ना आमकां पयलीं कळत ना आणि जेन्ना आमकां ते बांयचें उदक जेन्ना काळे काळे आनी वास येवं लागलो तेन्ना आमी आमचें काम स्टार्ट केलें कंप्लेनी करपाक. आज 9 म्हयने जाले आमी कंप्लेनी करता. मागीर हेल्थान तेजेर एक्शन घेतले, लायट तोडली तेजी, परत ते कोर्टान गेले आनी परत लायट तेणे कनेक्ट केली. मागीर पोल्युशन बोर्डान तेजेर एक्शन घेतले, तेजे सील केले, तेजे सील करपाक घेतले, परत तो कोर्टान गेलो, परत तेणे स्टे घेतले. 3 तेजे टेस्ट केले उदक आमचे बांयचे आनी ट्यूबवेलीचे, कॉन्टेमिनेटेड येयले 3 ते अजुनूय तो कांय हे करिना. मागीर आमी कोर्टान गेले. आतां आज केस आसली कोर्टाची, ताणें हेल्थाची आनी पोल्युशन बोर्डाचे दोनूय केसी आज क्लब केल्ले आसा आनी आमी शेवट पर्यंत तेजे कडेन कोर्टान झगडटले आनी तेका तरी एक हांगा हो प्रोजेक्ट बंद करूंक लावपाचो कोर्टान, नाल्यार तेका तरी एक 10 कोटी तरी फायन घालूंक लावपाची. कित्याक आमचे इतके लॉस जाल्ले आसा. कितें करचें? 5 वर्सां जालीं म्हाका लिव्हराचो प्रॉब्लम आसा. म्हाजे टेस्ट जाल्यार हांव दाखयता तुमकां सगळे लिव्हराचे टेस्ट केल्या ते करपाचें कितें? हे सरकारान हेची दाखल घेवची, नाल्यार सांगचें बाबा आमी फेल गेले म्हणून, आमी तुमकां उदक दिवपाक फेल गेले आनी आमचे कडेन जायना म्हणून सांगा. सरळ सांगचें प्रमोद सावंत PWD मिनिस्टराक आमचे कडेन तुमकां PWDचें उदक दिवपाक जायना म्हणून. तनेक आमी हाडलो कितके फावट हांगा. तने येता आनी पळयता आनी चल्लो, करता म्हणटा. कितकी वर्सां जालीं आतां? 5 वर्सां जालीं सांगता तो करता म्हणून. हांव नकळो कितें करता म्हणून सांगता तो. पिढ्या आल्या ती आमची देवाची बाय, ही देवी आमची वनदेवी. ती बाय पयली पिढ्या आली, मागीर एक बरी वेलातली ती पिढ्या आली. आतां फुडें एक बाय आसा न्हू, थंय तें उदक पावत येयला, ती पिड्यार जाली न्हू जाल्यार आमकां कांय प्लॅनिंग ना. ती लास्ट आमची उमेद आहा एकूच ती बायचेर. तेच उदक आमी खाता सगळीं जाणां. ती जर बाय पिड्यार आली जाल्यार आमी आनी आमचें लायफूच सोंपलें. आमचें आनी कांयच चलपाचें ना. हे गटाराचे कान आमी सगळीं दुयेंस जाता. भुरगीं आमची शीक पडटा, इस्कॉलाक शाळेक वयता भुरगीं आमची. ह्या उदक खांदी कशी वयर सरतले, कशें बरें जातलें आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर. कितें तरी जातलें इम्प्रुवमेंट हितून. हे बेजीक नीड आमची उदीक, हे कोण काडू शकना एक्चुअली. जातलेच म्हणटात न्हू, करूया म्हणटा. आतां पावस जालो, पावस म्हणटकूच काम करूं शकना न्हू. कन्स्ट्रक्शन काम आतां व्हांवून येतलें आनी कितें आहा निमित. फिल्टर बसोवपाचो आसलो तो अजून बसोवंक ना तेणी. पावस सोंपलो की बायो सुकता, व्हाळ व्हांवता तो सुकता. आमचे इतले हाल जाता, सगळ्यो बायो सुकून वयता. आमकां खंयच ना. एकूच बाय आहा ती 10 लोक घरांचे लोक एका भायर गेले, ते बायक उदक खंयचे उरतले वयल्यान तिका चडशे झोरेय व्हावना. आमकां 5 वर्सां जालीं उदीक ना सारकें. हेचे व्हाळाचे हाडून टॉयलेटान वापरता. तेन्ना आमी ह्या फुडें कशें करपाचें, कितें करपाचें? आमच्यान तर कसो भरून जायना. पडंग जाता. दोनदा पडली थंयसर. तरी तिका खावपाक जेवपाक जाय म्हणून बुरशे उदक ती भरता. आनी कांयच ना, पाणीच ना. रांदतलो जाल्यार कोणाय कडसून एक कळसुली घेवंक जाय मागून भायली. इतले हाल जाले तुमचे. ब्रश करता बाबा गागल घेवं नाका, ते उदक पोटान वयतलें. आमी घेयना, पूण भुरग्यांक कितलें म्हणून सांबाळपाचें सांग. भुरगे घेता एकदां चुकून, मागीर तांकां कितें इन्फेक्शन जाता, कितें आमी कितें म्हणून करपाचें? आमी कितें तरी करूंक जाय अशें हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक लागून. परत कितलें म्हणून मिडिया आपयतले आनी कितें म्हणून करतली आमी? कंप्लेन केल्या, ते विलास आहा पळय तेंच्यांनी सगळें आडोवन दवरला न्हू. आतां ते आमचे कितें स्प्रींग आसा पळय नॅचरल, ते सगळे आडयल्या. म्हणजे फावंडेशन करतना झरे सगळे आडयल्या आनी जे थोडे उरले न्हू ते बुरशें उदक सगळें येता. आमकां कंप्लेन करूनय कांय फायदो ना, कोण एक्शनूय घेयना. आनी आमकां कितें फंक्शन बीन आसता आमकां टँकर ऑर्डर करचें पडटा. आमी टँकरान उदक हाडटा. सांग म्हाका आतां हे व्हाळ व्हांवतालो की 2-3 म्हयने व्हांवतालो, मागीर तो बंद जातलो. मागीर फुडें करपाचें कितें मागीर? कांयच करूं शकना. बांय आहा ते बांय पिड्यार जाल्ली आहा. बांयचे खाताले, बांयचे उदीक खान ती पळय सगळे लोक शीक पडला. कोणाक भायर येता, सगळ्यांक कोणाक डेंगू मलेरिया सगळ्यांक जाल्ले आहा हांगर. तो म्हण सरकार पळयतलो? सरकार म्हणटा हर घर में जल म्हणटा. खंय आहा जल? आतां मोरचे आनी एकदां व्हरचो पडचो PWDचे. वयतले तुमी मोठा घेवन? ना जाल्यार आतां वयचेच पडले सगळ्यान तुमी वयतले न्हू. वयतलेच आमी सगळ्यान एक दीस. ही 4 फावटी पडली रस्त्यार उदीक हाडटाना. ही मागता आमचे कडेन मागीर कळसुली. एक कळसुली बाबा, एक कळसुली दी आमकां उदकाची म्हणून, घराक उदीक ना म्हणून.
हिका कितें आमी म्हणटा कितें मागीर बाय तुका हाडून दिता म्हणलें कळसुली उदीक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.